एज अ मंडळ अध्यक्ष हांवें ऑलरेडी म्हाजें प्रपोज केल्लेलें आसा म्हाका टिकेट मेळची म्हणून खंयच्या लिडराक अशें दिसान पयलीं बूथ अध्यक्ष आसता मागीर मंडळ अध्यक्ष आसता मंडळ अध्यक्ष तुका कावन्सिलर जावपाक दिसता कावन्सिलर तुका चेअरपर्सन जावपाक दिसता चेअरपर्सन जाल्यार तुका एम एल ए जावपाक दिसता हे वीश सगळ्यांक आसता सेम वीश म्हाका आसा आनी हांव अशें दुसऱ्याच्या फाटीचेर तकलेर पांय धरून म्हाका वयर चडपाचो ना भारतीय जनता पार्टी समज पार्टीन समज म्हटलं दीपक आमी एक बूथ अध्यक्ष नेणीन तुज्याहून चड वर्सां काम केल्लेलें आसा हो बूथ अध्यक्ष आसा आमचो तेका दिवया हांव तेज्या फाटल्यान आसतलो पूण तिसऱ्या मनशाक समज दिता जाल्यार मंडळ आनी दीपकूय तेज्या फाटल्यान आसतना सपोज आतां जे आमकां न्यूज आयकूंक येता थोडे अशें आयकूंक येता की जे तूं नांव सांगता थोडे लोक म्हणटा की तो दिवाळी मागीर जॉयनींग जावपाचो अशें जरी जायत विल यू बी क्विटींग द बीजेपी पार्टी ऑर यू विल स्टँड बाय द पार्टी पार्टीची डिसिजन समज तांच्यांनी पार्टी सिनियरान घेतले कित्याक तो एक टायमार तुमचो पयलीं कार्यकर्ता आसलेलो तो भायर सोडून गेलो परतो आयलो जाल्यार कितें करतलो पळय हांव तुमकां अजून सांगता भारतीय जनता पार्टी म्हणटा पळय ती एक निश्ठावंत पार्टी आनी जी पार्टीन म्हाका जाल्यार विश्वास आसा ही पार्टी अशी ती केन्नाच करपाक ना समज अशें केलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन आनी काँग्रेसीन उरलें कितें म्हाका अजून फूल खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी अशें केन्नाच करची ना मंडळ अध्यक्ष आसा हांव सिनियर कार्यकर्ता आसा म्हाका अजून कांय कन्सर्न ना थोडे जाण म्हणटात कोण तिसरे दोन चार कॅन्डिडेट कोण कोण लिडर आतां अमित शाह आसतना जॉयन जावपाक सोदतात अमित शाह आमचो येवपाचो तेन्ना जॉयन जावपाक सोदता अशी रुमर्स चल्लेले आसा ही रुमर्स फेक म्हणून सांगपा लागून हांवें मॅसेज घेतलेली आसा आनी दीपक नायक क्वीट करपाचो प्रश्नच येना जो मेन पार्टीन कांय डिसिजन घेवंक ना पार्टीन अजून म्हणूंक ना कोणाक पार्टी आमच्या कडेच आसा पार्टी वास्कोच्या आमदारां कडेन आसा पार्टी वास्को मतदारसंघाच्या मंडळां कडेन आसा आमी जे कार्य केलेलें आयज आमी जे बीजेपीन 20 वर्सां जे कितें काम दिल्लेलें आसा आमी 100% कंप्लीट केल्लेलें आसा बीजेपी जर भायले आमदार घेवंक शकता भायले मनीस कित्याक घेवंक शकना निश्ठावंत कितें उलयता तूं तेजे बद्दल पार्टी जेन्ना पावरान येवपाक जाय आसता आयज आमी शक्यतो आमच्या लिडरांक आमच्या ग्रासरूट लिडरांक तयार करपाक जाय पार्टीचो हेतू तो आसा आनी फाल्यां सकाळीं समज पार्टी गव्हर्मेंट फॉर्म करतना समज एक दोन अलायन्स गव्हर्मेंट कोणूय करताच ही समज दुसरी कोण आसली ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यार तेंच्यांनी करूं येताली ही ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करपाचो टायम आसा जेन्ना सत्ता आसपाक जाय पूण जेन्ना न्यू ग्रासरूटानसून जेन्ना स्टार्ट जाता स्क्रॅपानसून स्टार्ट जाता आयज समज आमी वास्को मतदारसंघाची सीट समज 100% आमी जिखता जाल्यार आमकां दुसऱ्या कॅन्डिडेटान तेका जिखोवपाक कित्याक जाय म्हाका खात्री आसा आमी 2 टर्म वास्कोचे जिखला तिसऱ्या टायमूय जिखूं शकता MP इलेक्शन सुद्दां हायस्ट वोटींग आमी दिल्लेल्या पूर्ण मुरगांव तालुक्यान आमी कमी खंयच पडोंक ना भारतीय जनता पार्टीचे 100% कार्यक्रम केलेले आसा आनी तुमी पळयता आसतले तुमी सगळे वास्कोचे तुमी पळयतात आसतले बीजेपीचे ऑर्गनायझेशन सगळ्याक आसा वेरेज अदर पार्टीचे खंयचे ऑर्गनायझेशन आसा आयज आमकां तुमी सांगूंक शकता तुमच्यान 1-2 नांवां तुमचे कडेन येता हेचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट कोण आसूं शकता पळय ते सद्या सिटींग आसा तो आमचो कालूस अल्मेदा तेका ना जाल्यार सेकंड आसा हांव वेरेज तुमी काँग्रेस तुमी सांगूंक शकता अजून पासून तुमचे कडेन नांव शकता बरें तुमकां आपाचो कॅन्डिडेट तुमी सांगूंक शकता MGचो कॅन्डिडेट तुमी सांगूंक शकना तृणमुलाचो कॅन्डिडेट सांगूंक शकना आयज तुमी कोणूच कॅन्डिडेट सांगूंक शकना न्हू सो आमच्या भितर हांगा जे बीजेपी आहा पळय वास्कोन ऑर्गनायज्ड आसा सो फाल्यां सकाळीं कोण दुसरे कॅन्डिडेट दिकोन आमचें ऑर्गनायझेशन आहा तें हें जावपाक जायना हो जो किल्लो बांदलेलो आसा आमी तो तिसऱ्या मनशाक हाडून तो किल्लो मोडपाचो ना अशी म्हाजी पार्टी कडेन विनंती